11 संघाचा प्रचार करपाक हाजीर जाल्ले आसा। आमच्या मुलाकात आमच्या गुरतोरी गांवचो MLA रेजिनल बाब हाजीर जाल्लो आसा। देशान जो सध्याचो गव्हर्मेंट आसा तो गव्हर्मेंट वचपाक आमी खूबशे जाण प्रयत्न करता। BJP गव्हर्मेंट केंद्रांतून वचपाक जाय। केंद्रांत जर वयतलो जाल्यार आमची हांगासर गोंयान ही एक पोट निवडणूक आमकां हांगासर ह्या भागान लागलेली आहा आनी आमचो काँग्रेसचो उमेदवार बाबी बाकर कॉन्टेस्ट करता। सो हेका जर आमी निवडून हाडलो जाल्यार हांगासर गोंयानूय BJP गव्हर्मेंट हा तो चेंज जातलो आनी काँग्रेस गव्हर्मेंट हांगासर तसोच सेंट्रलाक आनी काँग्रेसूच गव्हर्मेंट आमकां गोरगरिबांक बरो न्याय दिवंक शकता। मांद्रे मतदारसंघ हो एक असो मतदारसंघ आसा की हांगा रियल पॉलिटिक्स जाता आनी मांद्रेचे जे मतदार आसा ते इतले श्रूड आसा, ते इतले हुशार आसा की म्हाका तर तेंचेर विश्वास इतलो आसा की येणारे इलेक्शन आयज ते जशे गेल्या फावटी तेंच्यांनी एका सीएमाक ह्या देशान सीएमाक उडोवन तेंच्यांनी इतिहास घडयल्लो आनी तोच इतिहास आयज हे घडयतले आनी दाखोवन दितले की हे पक्ष बदलू जे लोक आसा तांकां हो धडो जो आहा तो मांद्र्याचीच जनता दितली आनी मांद्र्याच्या जनतेच्या हातीन आयज हे सगळे सूत्र येयल्ले आसा आपलो नांव कमोवपाक, आपलो इतिहास घडोवपाक। ताणें हेच काम जेन्ना तो पेडण्यान आमदार आसलो तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं अशीच रिजायन दिवन ताणें होच प्रकार केल्लो। तोच प्रकार ताणें मोठी आघाडी काँग्रेसीक मोठ्या मनान मांद्र्या मतदारसंघातल्या लोकांनी ताका फूल स्विंग निवडून हाडलो। थंयसर ताणें गद्दारी करून 2 वर्सां जावच्या पयलीं ताणें आमदारकीचो राजिनामो दिलो। तो सदांच आपल्या बायटान सांगतालो लोकांक की हांव विरोधान आसान सुद्दां 103 नोकऱ्यो दिल्या, 35 कोटीची कामां हांवें मांद्र्या मतदारसंघान केल्या। ही सगळीं कामां त्यांनी काँग्रेसच्या जिवार केल्यात आनी तो आयज लोकांक सांगता फटिंगपणाची भाशा वापरून की आपूण विकासा खातीर पक्षांतर केला म्हणून। ताणें एक सांगपाचें आयज मांद्र्यातल्या लोकांनी, मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांनी ताका विचारपाक जाय तूं पक्षांतर केला ते लोकांच्या सोयी खातीर केला काय तुज्या सोयी खातीर। प्रवक्ते आणि विधानसभेन बुलंद आवाज असो वाडोवपी आमचे रेजिनाल्ड आमचे मदीं उपस्थित आहा। ते हांगर आमकां आमच्या प्रचाराक जे आमी घरा घरान वयता ताका सपोर्ट करता ते आमकां। आनी म्हाका अशें दिसता की मांद्र्याची जनता जेन्ना हांव लोकांच्या दारार वयता तेन्ना म्हाका इतलो पाठिंबो दिता। हेचें कारण आमकां जायते लोक प्रश्न करता, एकूच प्रश्न करता, अरे बाबा जो तुमी आयात केल्लो हो मनीस कित्याक बिजनेस करपाक परत इलेक्शनाक बसता काय म्हणटात। कारण तो आपणाक आमदारकी नाका म्हणून सोडून दिल्ली, आतां परत तो कित्याक येयलो? तर ह्या मनशाक ही मांद्र्याची जनता धडो शिकयतली आनी मांद्र्याची जनता ही स्वाभिमानी आसा। ह्या मनशाक तेंच्यांनी धडो शिकयल्या शिवाय रावची ना। आमी हातशा येयले, आमी हिंगा सोपटे कॅन्डिडेट आशिल्लो आमगेलो काँग्रेसीचो, तेणें विश्वासघात केलो पार्टीक। लोकांक दाखोवपाक गरज आहा ह्या मनशाक जे पार्टी नांवान निवडून येताय। आमी इतली वर्सां जाले पार्टी नांवान आहाय, आमी पार्टीचेरय आमी चेंज केला, आमी अशी तशी गेले नाय, आमी सारखे व्यवस्थीत आहाय आनी व्यवस्थीत आहाय म्हणून आमकां लोक रिस्पेक्ट दिता। सो हो रिस्पेक्ट हेको धरून जावना, सोपटेको जावना। सोपटेन लोकांक विश्वासघात केलो, हो घात बाडी लोकांक ताका फारीक करपाक जाय। मुगे मागणी लोकांक आख्खे हिंगाचे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रेचे ताका दाखोवपाक की विश्वासघात केला मनशाक स्वाद ना म्हणून तो परतून येवपाक जायना म्हणून आमी हातशा येयले एंड वी आर स्ट्रॉंगली विथ बाबी बाकर। देर इज नो डाउट अबाउट इट। वी विल फाइट एज अ काँग्रेस एंड वी विल वर्क फॉर द काँग्रेस कैंडिडेट। काँग्रेस पक्षाचा